लायब्ररीचो फायदो घेया. तरेतरेची बुकां आसात, एज्युकेशनल बुक्स आसात सगळे, म्हणजे रायट फ्रॉम भुरग्यां पासून इवन इंजिनियरिंग कॉलेज आनी हेंच्या कॉलेजीच्या भुरग्यां खातीर शिकपा सारकी पुस्तकां आसात. ती पुस्तकां वाचात. स्पेंड सम टायम इन द लायब्ररी. पेरेंट्स शूड सी देयर चिल्ड्रन इनकल्केट अ रिडिंग हॅबिट. आज खुबशे प्रॉब्लेम रिडिंग ना म्हणून ना जाला. आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थान तुम्ही डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिसाच्या लायब्ररीचो फायदो घेवचो. डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिसाक आदर्श म्हणून तुमच्या दोळ्या मुखार दवरचो. हांव शिक्षकां कडेन मागतां की तांकां शिकयता आसतना डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिसाचें काम, ताचें कार्य, केदें व्हडलें ताचें कार्य आसा हें तांकां खंय तरी तुमी सांगचें. म्हाका आनंद भोगता ह्या सुवाळ्याक हाजीर जावन. आनी हो जागो सोबीत, आनी हो जागो न्हय फकत सोबीत पण पवित्र जागो. म्हाका एके भशेन भाग मेळ्ळें वर्साच्या वर्सा फाटल्या 2-3 वर्सांनी ताच्या जल्म दिसा आनी ताच्या मरणा दिसा असल्या सुवाळ्याक हांगा हाजीर जावन. पण त्या मनशाचें दोतोर फ्रांसीस लुईस गॉमिस हांवें कितें घेतलें तें हांव सदांच चिंततां. आमचे इगोर्जेन ताचो व्हडलो फोटो आहा. आनी जितले फावटी हांव म्हज्या ऑफिसान बसतां तितले फावटी हांव ताचेर नदर मारतां. येदो व्हडलो मनीस, सगळें 200 वर्सां जालीं, तर ताचो आयज पासून आमी उडास करता. ताणें बांदलें ती तरी कितें, कांय बांदलें ना, पूण दिलें तरी कितें, आयडियोलॉजी दिली, विजन दिलें. आनी त्या पासून ताचो आयज पासून आमी एके भशेन ते नॅशनलिस्ट कशे ते आमी तांचो उगडास करता. पूण हांव म्हणटालो हांव कितें घेतलो, हांव ताचे सारकें ह्या गांवांत कितें करपा सारकें एक विजन दवरतलो म्हणून. हो गांव कसो सोबीत करता ताणें करून दिलो. आमी वर्साच्या वर्सा आयले आनी हांगा स्पीचीज केले म्हण जालें ना. तें मातशें म्हाका दिसता हांवें कितेंय तरी ह्या गांवांत एक लेगसी कशी करून दवरची अशें म्हज्या मनांत जाय. आमचो नवेचो गांव जावं दोतोर फ्रांसीस लुईस गॉमिस, जावं कार्डिनल ग्रेशियस आनी सवार मनशां खातीर एक भशेन नावस्तो आसा. पूण ह्यावर अदीक आमचो नवेचो गांव अदीक नावस्तो शिक्षणीक मळार रोजरी कॉलेज, रोजरी स्कूल, पर्पचुअल स्कूल ही नांवां काडल्यार आमकां नावेली दिसती पडटा. आनी ते पासत शिक्षणाच्या मळार कितेंय तरी अगळेपणें बरें करून दवरचें ह्या मनशाक एक भाशेन अदीक मान मेळपा खातीर आनी ताची लेगसी फुडें वचपा खातीर अशें हांवें चिंतलां. I don't want to say anything because you must be knowing. I have taken Dr. Francis Lluís Gomes, the son of Naveli, not only in the Goa Assembly for many years, I have taken to the Parliament in the Rajya Sabha. And when I told that he was the first freedom fighter of India, including our Prime Minister, Mr. Modi, did not believe me. They said, who is this person who was the freedom fighter of India? I said, he was a member of Parliament and he propounded the concept of national freedom for India 35 years before the National Congress was born. His words will never be forgotten. They are still ringing in my ear. He said, I was born in the East Indies, once the cradle of poetry, philosophy, today its tomb. That nightingale which once soared the heavens is today fluttering its wings against the cage which hold it captive. I ask for my country life and liberty. So these were the words we said 35 years before the Indian National Congress was born. Very soon, another 2 years' time, we will be celebrating his 200 years of his birth centenary.